हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदां का बरो आसा. जे वेळार तुजें जिवीत देवाक समर्पण करताय न्हू बाबा, त्या वेळार देव तुज्या जिविताची जबाबदारी घेता. ह्या वेळार सेम देव जो काल आसा, जो आयज आसा, जो फाल्यां आसतलो, आनी तेचें नांव आसा जेजू क्रिस्त. तो तुज्या आनी म्हज्या जिविताची जबाबदारी घेता. हर एका वेळार तो म्हाका सांबाळता. हर एका वेळार तो तुका सांबाळता. हर एका वेळार तो तुज्या भुरग्याक सांबाळता. हर एका वेळार तो आख्ख्या पृथ्वीक राखता, सांबाळता. आमेन. आमी त्या देवाच्या हातीन आसा जो देव सोबीत गायन आसा, सोबीत गायन आसा, सोबीत गायन आसा. ते देवाक आमी आर्गां दिता, आमचे जिबेन, आमच्या उतरान, आमच्या करण्यान. अन्य भाशेन उलयया देवाक आर्गां दिवया. लेब्रमा साकान तेरे क्लांत्र शोक्लांत्र बाजेथे जेन रामा शाका त्याने क्लाओ रामा साका त्याने क्ले रामा थेके ओलाम रामा साका 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 साका. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी देवाक दिन वासूया. ओब्रमान दोलोबो शिखाराबान तालाबाकी ओरोबो जे केराबाकी आलाबा लिब्रमान दोलोबो शिखेत्र लान देव. हालेलुया. परतून देवान आमकां एकठांय केल्यान मोगाच्या भाव भयणांनो, ताका वाखाणूंक, ताका दिन वासूंक आनी ताची उतरां आयकूंक. आयज देवाचो पवित्र दीस आनी ह्या दिसा आमी देवाक वाखाणटा, कित्याक देवान 6 दीस काम केलें आनी 7व्या दिसा देव थांबलो. आनी तोच तो शब्बात दीस, ज्या दिसा सोमयाचें येणें आसा. कित्याक देवाचें उतर आमकां सांगता सोमयाचे दीस येणें सोमयाच्या दिसा जातलें. आनी हो संडे, हो पवित्र संडे जावन आसा, पवित्र आयतार जावन आसा. आनी ह्या दिसा आमी स्पेशली देवाक वाखाणटा, देवाक दिन वाजता. कित्याक गेले ते 6 दीस देवान आमकां सांबाळ्ळ्यात, राखल्यान. कित्याक तो देव आमचे भितर आसा, तो देव आमकां सांबाळता, आमच्या कुटुंबाक सांबाळता, हर एका तुफानांसून भायर आमकां काडटा. कित्याक तो आमचो स्वामी, तो आमचो देव, तो आमचो रचणार, तो आमचो धनी. त्या देवाक आमी दिन वाजता. देखूनच ह्या दिसा आमी देवाची स्तुती गितां गायता. ह्या वेळार परतून आमी एकठांय जाले देवाक वाखाणूंक, दिन वासूंक. ह्या पवित्र दिसा संपूर्णपणे देवाची भक्ती करुया, देवाची स्तुती करुया. कित्याक तो आमचो स्वामी आसा मोगाच्यान. तो आमचो आसरो आसा, तो आमचो आधार आसा, तो आमचें बळ आसा. ताचे बगर आमी कांयच ना आसा. त्या देवाक आमी दिन वासूया. हर एका वेळार तो आमच्या सांगाता आसता. हर एका तुफानान तो आमच्या सांगाता आसता. तो आमकां आदार दिता, आमकां हर एका वायटांतली भायर काडटा, हर एका कश्टांतली तो आमकां भायर काडटा. त्या देवाक आमी ह्या वेळार दिन वासूया आनी ताची आराधना करुया. आमचे दोनूय हात वयर उबारून स्तुती गिता वरवीं देवाची वाखाणणी करुया. आत्म्यान, सतान आनी मोगान ताची वाखाणणी करुया. एक फॉर्मेलिटी म्हणून न्हय, पूण खरेंच काळजान ताका बघून जुया. एक एक उतार न्हय आमच्या ओठांतले, पूण आमच्या काळजांतले भायर येवं. ओ हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मोजो रोसना, तूच मोजो धोनी.
काळजांता तूच म्हजो आसरो तूच म्हजें येसू वाखाणी तुका काळजांता तुझी उजवाड म्हजो सांडलेल्या गाला शिरो विश्वास तुजेर म्हजो देवता तुझी किल्लो म्हजो मोगना आनी तुजे असलो धांवून तुजे सोरशी येता तूच म्हजो स्वामी तूच म्हजो देव वाखाणी तुका काळजांता तूच म्हजो रोशनार तूच म्हजो दोनी वाखाणी तुका काळजांता तूच म्हजो आसरो तूच म्हजें बळ वाखाणी तुका काळजांता तूच म्हजो आधार तूच म्हजें येसू वाखाणी तुका काळजांता तुझी सांगात म्हजो वायट वेळार आधार तुजो गोपान तुज्या संतोष कितलो तुझी आधार म्हजो कुरपेचो समदीर जसो दारू म्हज्या जिविताचो तूच म्हजो स्वामी तूच म्हजो देव वाखाणी तुका काळजांता तूच म्हजो रोशनार तूच म्हजो दोनी वाखाणी तुका काळजांता हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलुया 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 हालेलु हालेलुया ओब्रमांदोलो बोशिरे रे 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदांकाळ आमचे भितर आसा. ताची खुशालकाय आमचे भितर आसा. तो आमचो स्वामी आनी तोच आमचो धनी. आमचे हर एक हांसके हुस्के तेका खबर आसा. आमचे हर एक हांसके हुस्के तेका खबर आसा. हालेलुया. पळयात काल आमी नियाळ घाल्ल्या देवाच्या उतरा विशीं जॉन चॅप्टर 4 वर्स 24 आनी थंय अशा भाशेन आसलें देव आत्मो आनी तेजे भस्प्यांनी तेका आत्म्यान आनी सतान बजोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. देव आत्मो आनी तेच्या भस्प्यांनी आत्म्यान आनी सतान बजोवंक जाय. तेच्या उपरांत हांवें तुमकां सांगलेलें कशा भाशेन मरियम मायन देवाक बजलो तो. प्रेज द लॉर्ड. सो हांवें तुमकां सांगलेलें दुसरे दिसा हांव तुमकां सांगतलो कशा भाशेन देवाक मरियमायन बजलो तो. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात लूक चॅप्टर 1 वर्स 46 आमी पळोवयात. लुकाचो पयलो अवेसोर आनी 46वी वयर आमी पळोवया. आनी पळयात देवाचें उतर थंय कितें सांगता तें. आनी मरियमायन म्हटलें. प्रेज द लॉर्ड. पळय बायबल आमी काल वाचल्या. हांव खंयच्या विशयाची आज कोण नवीन आसा तांकां सांगता. आमी काल अशा विशयाचेर आसल्या ती म्हटल्यार जॉन चॅप्टर 4 न्हू. जॉन चॅप्टर 4 वर्स 23 ती अशें बरयलेलें आसा. असले भस्पी बाप सोदता. प्रेज द लॉर्ड. असले भस्पी
बाप सोदता. कसले भस्पी बाप सोदता? भस्पी म्हटल्यार कितें? तुमच्या हातीन गिटार जाय, तुमच्या हातीन ड्रम सेट जावं, तुमच्या हातीन वायलीन जाय, तुमच्या हातीन पियानो जावं, ना. भस्पी म्हटल्यार कितें? भस्पी म्हटल्यार देवाक भजणारो, न्हू खंयच्या इन्स्ट्रुमेंटान, पूण देवाक आपल्या तोंडान भजणारो. प्रेज द लॉर्ड. पूण तोंडान भजताना आमी कशा भाशेन भजूंक जाय हे पासून जेजू क्रिस्त सांगता. कित्याक मार्काचो जर 7वो अवेसर पळयलय, त्या अवेसरान जेजू क्लियर म्हणटा, हे लोक म्हाका आपल्या ओठांनी वाखाणटात, पूण तेंची काळजां म्हजे लागसून पयस आसा. तशें वाखाणणी नाका. प्रेज द लॉर्ड. तशी वाखाणणी नाका. तर वाखाणणी कशी जाय? वाखाणणी अशा भाशेन जायी जी देवाक मानवता. प्रेज द लॉर्ड. जी देवाक मानवता. पळयात, आमी मरियमायन कशी वाखाणणी केल्ली ती पळयात. प्रेज द लॉर्ड. आनी मरियमायन म्हटलें, लुकाचो 1 अवेसर आनी 46 लायन. आनी मरियमायन म्हटलें, धनियाचें थोरपण म्हजो आत्मो उच वाखाणटा. प्रेज द लॉर्ड. सो हय पयलेंच आमकां सजमता, मरियमायन देवाक उच उबारला. मरियमायन आपणाक उच उबारूंक ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पयलो मरियमायचो गूण हय आमकां दिश्टी पडटा. मरियमायन देवाक उच उबारला. प्रेज द लॉर्ड. सो मरियमायन केन्नाच आपणाक उच उबारूंक ना. मरियमायन कितें म्हटलें? म्हजो आत्मो, माय सोल, म्हाजो आत्मो, म्हजो आत्मो. आत्मो खंय? आत्मो म्हटल्यार कितें? ती आत्म्यानसून देवाक वाखाणटाली. प्रेज द लॉर्ड. म्हजो आत्मो, कित्याक देवान ताका चूज केला. पळयात, पवित्र आत्मा म्हाका सांगता, तिचें हें उतर कित्याक येयलें जाणा? कित्याक ज्या दिसा तेणी तें उतर पळयलें, जर्मिया प्रवादाचें, एका आंकवार वस्तुरेक भुरगो प्रस्तुत जातलो आनी तेणी तें उतर वाचलें, त्या वेळार ती त्या उतरा पासत जावची रेडी जाली. आमेन. आनी ज्या वेळार ती एका टायमार येयली, रेडी जाली, त्या वेळार ती संपूर्ण कांय देवाक मानवली. आनी देखून गाब्रियल देवदूत तुज्या लागीं येवन म्हटलें, कॉंग्रॅच्युलेशन्स, खोशयेची खबर आहा तुमकां, कुरपेन पावलेले वस्तोरे. हालेलुया. कुरपेन पावलेले वस्तोरे, कॉंग्रॅच्युलेशन. हालेलुया. आनी ज्या वेळार ती येयलो आनी ताका म्हटलें, कॉंग्रॅच्युलेशन, देवान तर तुका सिलेक्ट केल्या. आमेन. देवान तुका वेंचल्या. कित्याक? देवाचो पूत तुजे कुशवेन येतलो. तुज्या कुशव्याक देवान सिलेक्ट केल्या. आमेन. देवाक तिच्या कुशव्याक सिलेक्ट केली. देवान तिच्या कुशव्याक सिलेक्ट केली. कित्याक? तिणी आपलें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे चलयलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी हय देवाचें उतर कितें म्हणटा? आनी मरियेन म्हटलें, धनियाचें थोरपण म्हजो आत्मो उच वाखाणटा. प्रेज द लॉर्ड. धनिया, धनी कोण? सर्वेस्पराक ती धनी म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. सर्वेस्पर देवाक तो धनी म्हणटा. धनियाचें थोरपण म्हजो आत्मो उच वाखाणटा. मरियमायन देवाक वाखाणली. प्रेज द लॉर्ड. मरियमाय आपणाक वाखाणूंक ना. मरियमायन आपली स्तुती करूंक ना. मरियमायन सांगता, हय देवाक वाखाणली. देवाक म्हज्या तारकाक म्हजो जीव मुरगडटा. हय कितें म्हणटा? देवा म्हज्या तारकाक, तिका पासून तारणाची गरज आसली, तिका पासून सोडवणेची गरज आसली, ती पासून तुजी आनी म्हाजे भाशेन जिवी जी येताली, पूण तिका पासून जेजूच्या तारणाची गरज आसली. देखून ती म्हणटा, म्हजो जीव म्हज्या तारकाक सवे मुरगडटा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. 48 लायन कितें म्हणटा? ताणें ल्हानवीक आपल्या दासीचेर दुलपकायेन ताका वळखून घेतली. पळय, ती स्वताकूच ल्हान करता. ती स्वताकूच ल्हान करता. कितली हंबल जाता पळय. आपल्या दासिनीक तेणी खंय वळखून घेतली म्हणटा. कितली हंबल जाली पळय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी म्हाका सुभागी म्हूण पाचारतल्यो, कित्याक हांव हंबल जाली. प्रेज द लॉर्ड. पळय, 49 लायन म्हण, तर म्हजें थांय बलिश्ट भारी केल्लें आनी भाग्यवंत जावन आसा ताचें नांव. आमेन. 50 लायन म्हणटा, ताची दया पिणकेच्या पिणका ताका भियेताल्यान सरी पावता. सो मरियमाय हय डिक्लेअर करता, आपूण देवाक भियाता ती.
प्रेज द लॉर्ड. देवाची भिरांत तेचे थंय आसली. प्रेज द लॉर्ड. देवाची भिरांत तेचे थंय आसली. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा देवाचें उतर कितें म्हणटा पळया, देवाची भिरांत तिचे थंय आसली. प्रेज द लॉर्ड. आयज आमी बाकीचे सगळे विधी करता, पूण देवाची भिरांतूच ना आमच्या जिवितांत. देवाची भिरांत ना. जें जायें तें ना. आयज मरिये बाय भाशेन आमचे गुणूच नात. हेच्यातलो खंयचो आमच्या लागीं गुण आसा, जो गुण ना तो आमी मेळोवया. कित्याक मरिये माय देवाक मानावली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात ती कितें म्हणटा, ताका भियाताल्यान सरी पावता. प्रेज द लॉर्ड. आनी पळय 51 लायन कितें म्हणटा, आपल्या बावयाची शक्ती ताणें दाखयली, काळीज मनान गरवी तांची धुसपट केली. पदवेदाराक सर्द्रेथान देंवयले आनी खालते ताका वयर उखल्ले. आमेन. भुकेल्ल्यांक दान देण्यांनी भरले आनी गिरेस्तांक रिकामी हातीन पडतले. इस्रायलाक आपल्या चाकाराक लागीं काडलो, आपले काकुतीन ताचो उगडास धरलो. जशे भाशेन आपणे भासायलेले आमच्या पुर्वजांक आब्रामांक आनी सस्तेक खातीर सासणाच्या सासणा. प्रेज द लॉर्ड. पळयात हें जें हांवें तुमकां वाचून दाखयलां ना, हें मरिये मायन आपल्या देवाची वडवीक सांगल्या. प्रेज द लॉर्ड. ही मरिये मायन आपल्या देवाची वडवीक दाखयल्या आनी मरिये माय तेंच सांगता, हांव म्हज्या देवाची वडवीक गायतली, म्हजो आत्मो म्हज्या देवाक मुरगोडटलो. पळयात मरिये मायेच्या जिवितान एक म्हत्वाची वस्तू आसली, तो म्हटल्यार सर्वेस्पर देव. देखून सर्वेस्पर देव तुज्या फोकसान आसलो, देखून मरिये मायेक देवानूच चूज केली. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तिचें जिवीत मानावणे भाशेन आसलें, तिचें जिवीत हंबल आसलें, तिचें जिवीत खालतें आसलें. आनी मरिये मायन आपल्या जिवितान संपूर्णकायेन देवाचो मोग केलो. प्रेज द लॉर्ड. संपूर्णकायेन देवाचो मोग केलो. संपूर्णकाय. हालेलुया. संपूर्णकायेन मरिये मायन देवाचो मोग केलो. आनी आयज आमी मरिये माय कडसून शिकता तें हेंच शिकता आनी शिकोंक जाय तें हेंच शिकोंक जाय. आत्म्यानसून देवाक वाखाणणी, खालतेपण, देवाच्या उतराक वावुरताली, देवाच्या उतराक मानावताली आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलताली. ही 5 गजाली, ह्यो 5 वस्तू ज्यो मरिये माय लागीं आसात, त्यो जर आमच्या जिवितान येता जाल्यार आमी खरे भाशेन देवाची भक्ती करता. जशी मरिये मायेन जेजू क्रिस्त देवाची भक्ती केल्ली. आमेन. ज्या वेळार मरिये माय जेजू क्रिस्त मेलो, पुनर्जीवन जालो आनी शिस्सा सामकार तेका देवान वयर वयर कुपान उबारून येलो. धर्मदिसाचो इतिहास आमकां सांगता. त्या वेळार मरिये माय आसली. हालेलुया. त्या वेळार मरिये माय आसली आनी तेणी आपल्या सोडवणदाराक पयले. जेजू क्रिस्त तिचो सोडवणदार आसलो. हालेलुया. जेजू क्रिस्त तिचो सोडवणदार आसलो आनी उपरांत ती 120 दिसां एका वयल्या कुडान आसतना सगळ्या शिसा सांगाताक पवित्र आत्मो येयलो. पवित्र आत्मो येयलो आनी हेंच जावन आसलें मरिये मायेचें सोबीत गायेचें जिवीत. सोबीत गायेचें जिवीत. पळयात आयज आमी मरिये माये विशीं उलयता. कशे भाशेन तिणें वाखाणलें, कशे भाशेन तिचे गुण, तेच आमच्या जिवितान आमी घेवन जाले. आमेन. थँक्यू जीजस. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, हे तुज्या उतरान पासत, तुजी उतरां साशणीक जिविताची, जेका समजता जो त्या उतरा प्रमाणे चलता, तो आपलें घर एका खडकार बांदता. हांव रायलें, पावस आयलो, पूण त्या घराक कांयच जावंक ना. आमेन. गॉड ब्लेस.